डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट नॉर्थ गोवा यांच्या थ्रू साळान गणेश मंदिर हा पुनर्वसन तू एक हॉल बांधला. ऑलमोस्ट 52 लाखापर्यंत हॉल बांधला. पण काल आज आम्ही ती कंप्लेंट घेऊन येयल्या डायरेक्टराकडे. तो जो हॉल बांधला, जो हॉलाचे काम चालू असले तेन्ना सगळ्या लोकांनी जेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टराक सांगले बाबा तू करता कितें, तेणी खडी हाडल्या, पावडर हाडल्या, ती पावडर मेळटा ती सिमीट एक ज्या जाग्यार एक पोती यूज करपा जाय त्या जाग्यार अर्दे पोती सुद्धा यूज करूंक ना. तशा पद्दतीन तेणी तो हॉल उबो केला. आणि जेन्ना पयलो पावस पडलो आणि सगळ्या लोकांनी सांगले की बाबा हे डेंजर सिच्युएशन तुवें ते केला ते. तो म्हणपालो कोणाक तो सांगा. काल जेन्ना हे फोटो आमी हाडले हांगा सगळे, काल जेन्ना पावस पडलो तो अख्खो हॉल जो आहा, हॉलान जसो पावस पडटा गळटा तसो सगळो हॉल गळटालो. आणि हे जर तुम्ही पळयले, काल आमी मिडियाकय दाखयले, हे बीम आसा, मेन बीम, ते बिमा भितर कांयच ना, अख्खे बीम पोकळ आसा. आणि काल तेणी जेन्ना कळ्ळें मिडिया बी येतले म्हणून, आणि पयर तो हांगाचो इंजिनियर येतलो कोण मयेकार म्हणून येयल्लो, ताका म्हाका मेळपाक जाय की तुका कितले % कमिशन मेळ्ळा म्हणून. ह्या मयेकाराक विचारता हांव, तुका कितले % तुका कमिशन घेतलें. हो म्हाका फोनार तेन्ना हांव नसलो थंय, तेणी म्हाका वळखोंक ना. तेन्ना फोनार ह्या लोकांनी तेच्या कडेन उलोवपाक दिलो. तो म्हाका सांगता टेक्निकली ओके म्हणून. ताका हांवें फोनार सांगलेलें, हांव म्हटलें अंगुठा शाप, म्हाका कांय कळना म्हटलें, पूण तुका मेळटा तेन्ना हांव टेक्निकल सांगता म्हटलें. तेन्ना हें ताका आतां म्हाका दाखोवपा जाय, तुमी लोकांच्या आयुश्या कडेन खेळटा. आयज त्या गणपतीच्या हॉलान फाल्यां प्रोग्राम आसता, 100-200 लोक थंय जमता. फाल्यां कोसळ्ळें हेचो जिम्मेदार कोण? हेच त्या मयाकाराक हांवें विचारलेलें फोनार. हांवें म्हटलें तूं टेक्निकली बरोवन दी म्हटलें, तूं जिम्मेदार म्हटलें, फाल्यां लोक मेले जाल्यार. तूं म्हळें तशें कशें दिवं काय म्हणून. आनी तेन्ना तें कळ्ळें की हांव रावत उलयतां म्हणून. तेन्ना तो भियालो. तेन्ना म्हाका सर सॉरी म्हणपालो, कळ्ळें. आनी आयज आमी काल कलेक्टराक दिला, मामलेदाराक दिला, CMा कडेन फाल्यां आमी वयतले. आनी आयज डायरेक्टराक मेळपयलें, कित्याक म्हाका खबर आहा ते डायरेक्टर बरे इमिजिएटली एक्शन घेतले म्हणून. पूण हे जी कमिशन आहा, हे जे इंजिनियर लोकांच्या लायफा कडेन जे खेळटा पळय, हे CMा कडेन मागता असले इंजिनियराक इमिजिएटली सस्पेंड जावपा जाय. आनी हांव मागणी करता ह्या डायरेक्टरा कडेन, हेका इमिजिएटली हे जो लोकांच्या लायफा कडेन हो जो इंजिनियर खेळटा ताका इमिजिएटली सस्पेंड करपाची गरज आसा. आनी आमची मागणी आसतली, हो जो हॉल जो केला हो इमिजिएटली ह्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान इमिजिएटली तो हॉल उडोवन परत जे कॉन्ट्रॅक्टान जे मेन्शन केला गव्हर्मेंटान त्या पद्दतीन त्या सगळे स्ट्रक्चर जो कितें मेन्शन केला, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टान कितले सिमीट कितले स्ट्रक्चर सगळे मेन्शन केल्ले आसता, ते सगळे त्या प्रमाणे तो हॉल जावंक जाय. नाल्यार हेका पूर्णपणे CM जो जिम्मेदार आसतलो, हे जे डिपार्टमेंट आहा ते जिम्मेदार आसतले. म्हाका आयज पळोवपाक जाय हेचेर कितें एक्शन जाता ती. फाल्यां जेन्ना कळ्ळें हांकां की आमी थंय काल मिडिया हाडटा म्हणून, हेणी काल सकाळी 8:00 20 काय 25 लोकांक लेबर हाडले हॉस्नोडच्यान, जे रस्त्यार उबे रावता ते इंजिनियराक विचारता ते टेक्निकल मनीस काय म्हणून म्हाका दाखय म्हणून. आतां म्हाका ताका विचारपा जाय. 20 लोकांक हाडले आनी आमी थंय पावचे, ग्रामपंचायत पावच्या पयलीं हेणी बेगीन सिमेंट कामयले आनी जितले हॉल दिसताले वयर ताका तेणी सिमेंट मारपाक लागलो. आनी मागीर आमी जेन्ना पावले तेन्ना अर्दे आमी काडून उडयले. म्हणजे कितले हे लोकांच्या लायफा कडेन खेळटा. हे CMाक हांव विनंती करता पांयां पडोन की अशें जे चल्ला पळय आनी हे कमिशनाक खाता पळय लोक, हांकां तुमी खंय तरी आयज सगळ्या गोंयच्या लोकांक मागता की हो जाता तितलो व्हिडिओ सेपरेट शेअर करा. की हे जे इंजिनियर जे लोकांच्या भुरगे आयज कोणाचे तरी त्या वाड्या वयले कोणाचे भुरगे आसूं शकता, कोणाचो बापूय आसूं शकता, कोणाची आवय आसूं शकता. फाल्यां बरें वायट जालें जाल्यार थंय कोणाची प्रत्येकाची हानी जावं शकता. आनी आयज असले देव कार्याक सुद्दां तुमी सोडिना, देवाच्या हॉला कडेन सुद्दां कमिशनां तुमी सोडिना. हे कसले काम करता तुमी. मात तरी मनशाक काळजान खंय तरी हें आसपाक जाय की आमी देवाचो हॉल बांदता, तेतून सुद्दां कमिशनां सोडपाक जाय. आनी ते कितें केलां हो म्हाका जो टेक्निकल सांगता पळय, आयज ताका टेक्निकल विचारपाक येयला हांव अनपड मनीस. हांव सांगता मिडिया म्हणजे आयज हो इंजिनियर कितलो टेक्निकल आहा म्हाका पळोवपाचो आसा. आनी हेचेर कितें एक्शन आता हे डायरेक्टर कितें घेता हें आमकां पळोवपाचें आसा. आनी अख्ख्या गोंयांक सांगता की हे जे अशे जे लोक आसा पळय तांकां खंय तरी प्रत्येक लोकांना आवाज उठोवपाची गरज आसा. आनी ह्या जो हॉलाचो जो लोकांक नाल फोडलेलो थंयच्या लोकल आमदारान फोडलेलो, ह्या लोकल आमदाराची कितें प्रती आसा पळय, त्यो कितें एक्शन घेता पळय तें आमकां पळोवपाचें आहा. कित्याक हेतून कोण सामील आहा तें हेंच्यांनी स्पश्ट करपाचें की हेतून सामील कोण आसा. आनी अशें कळोन येयलां की जे कोणाक कोणी कॉन्ट्रॅक्ट घेतला तेणी दुसऱ्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट दिला, दुसऱ्या मनशान तिसऱ्या मनशाक कॉन्ट्रॅक्ट केला. म्हणजे अशी ती कमिशनां वांटून पळय हे लोकांचो असो सत्यानाश करपाक उठल्या.